फाटल्या फाटी तुम्ही कावन्सिलर नाशिल्ले, सो कितें दिसता तुमकां ह्या फावट कितें लोकांच्या मनात कितें आसा आनी कितें जातलें? फाटल्या फावट म्हाका 5 वर्सांक कांयच काम करूंक मेळ्ळें ना, ते ह्या टर्माक रावन हांव ते कंप्लीट करूंक सोदतां. कितें कारण तुका करूंक मेळना काम 5 वर्सां? ना कित्याक लागून काम करूंक मेळना काय म्हणटा फाटल्या 5 वर्सां? फाटल्या वर्सा जी कामां आणलेली ती म्हाज्याच मनशान हाडयल्ली गेली आनी म्हाका फुडें सरपाकूय दिवना. ते ह्या टर्माक हांव इंडिपेंडंट रावल्लें आसा आनी ह्या टर्माक हांव ती करपाक सोदतां. सो तुमी रावल्या, तुमचो देरूय रावला, सो एकाच घरातले अशें म्हणटा कितें म्हणटा तुमी कितें दिसता कित्याक लागून अशें काम? तशें न्ही, म्हाजें डेव्हलपमेंट करपाचो उरला म्हणून हांव रावला. आनी तुमची वोट स्प्लिट जावची ना? जातली, थोडी तरी जातलीच न्ही, पण चडसो लोकांचो सपोर्ट आसा म्हाका. फाल्यां म्युनिसिपालिटी घडोवपाक जाय जाल्यार खंय जर वयचें पडलें दुसऱ्या हितून जाल्यार तुमी इंडिपेंडंटूच म्हणून इंडिपेंडंटूच म्हणून रावतले. इंडिपेंडंट रावन डेव्हलपमेंट कसो जातलो? कसो कितें तो मागीर फुडें विचार करचो पडटलो. लोकांक कितें सांगूंक दिसता तुमकां आतां आयज लोकांक कितें लास्ट अपील कितें? लास्ट अपील लोकांक दिवंक सोदता हांव की एक विश्वास परत एक करून म्हाका सपोर्ट लोकांनी करचो की फुडें डेव्हलपमेंट करपाक. खंयची डेव्हलपमेंट तुमी सांगताले की तुमकां डेव्हलपमेंट करपाक मेळोंक ना, ती खंयची डेव्हलपमेंट तुमी करतले? म्हणजे हांगा ओपन स्पेस आसा, जी गार्डनां करपाची आसलेली ती गार्डनां करपाक मेळोंक ना म्हाका. प्लस गटार रस्ते आसलेले ते बीन जावंक ना म्हाज्या टर्मान. ते आत्तां जाले रस्ते आनी गटारां बीन म्हाजी थोडी उरले तशेंच फायली. फ्रॉम वार्ड नंबर 4 विथ द सपोर्ट ऑफ BJP पार्टी. कितें दिसता तुका कोण कोण अशें अपोनंट आहा तुका आनी खंयच्या मुद्दे घेवन तूं आयज फुडें केला इलेक्शनाक रावता? पळय, फाटलीं 15 वर्सां ह्या म्हाज्या वार्डान कांयच डेव्हलपमेंट जावना. एज्युकेटेड यूथ आसा तांकां जॉब मेळना, अशी खूब कामां आसा. रस्ते सारके काबार जाल्ले, ते रस्ते सगळे ऑनरेबल एग्रीकल्चर हॉटमिक्स करून सगळे जागे लागले आनी ड्यू टू इनएफिशियंटी ऑफ प्रिवियस कॅन्डिडेट आनी वचात थंय बदलाचे वारे चालू आहा. आनी सगळ्यांनी म्हाका फुडें काडला, तूं फुडें सर म्हणून ते ह्या वाड्याची उदरगत करपाक, ह्या वाड्याचें बरें करपाक. हांगा वोटींग टोटल 1047, पण म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे 850 वोटींग जातली. 850 वोटींग जातली. आतां पर्यंत कितले जाल्ले आहा अंदाज? आतां पर्यंत सुरू जाल्ले न्ही? हय, आतां पर्यंत सद्या 350 375 जाल्ले. रिस्पॉन्स एकदम बरो आहा. बदलाचे वारे हांगा चालू आसा की फाटल्या कावन्सिलर हांगा कांयच करूना. लोक म्हाजे कडल्यान खूब अपेक्षा दवरता आहा आनी हे डेव्हलपमेंट बिंग अ सिवील इंजिनियर म्हाका डेव्हलपमेंटाचे सगळे खबरी एस्टिमेट कशें करतात कशें पास करूं येता. म्हाका खूब उमेद आहा ह्या वाड्या खातीर काम करपाक. जणू का बारीकलो बारीक आमचे घटक पक्ष आहा ताका मोल्ड करपाचो, ताका आपल्या पांयाचेर कसो उबो करपाचो, ह्यो स्किमी तेंचे भशेन कश्यो पावोवपाच्यो, अश्यो ह्यो खूब गजाली हांगा करपाक लोकांनी म्हाका खूब हें दिलां, प्रोत्साहन दिलां की तूं फुडें वच, आमी ह्या फावटी बदल करता. वचात तर बदलाचे वारे हांगा दिश्टी पडटा. इल्लो मतदारसंघ त्या तोंडावयल्यानच कळटा की बदलाचे वारे हे जावपाचे आसा म्हणून. वॉर्ड नंबर 1 हिस्ट्री जातली अशें म्हाका आशा आसा. रिस्पॉन्स बेस्ट आसा. रिस्पॉन्स पळोवनूच आयज पयलींच म्हटल्यार रिस्पॉन्स पळोवनूच आमी फुडें सरलेले आनी आयज रिस्पॉन्साक वयल्यानूच आमी आयज ह्या स्टेजीर पावल्या. डेव्हलपमेंट्स म्हटल्यार मेन म्हटल्यार जे खड्डे पडल्या जावं आनी कितें आसा त्या जाग्यांची गटारां एक्टीव करपाक जाय, जेणे करून पावसा दिसांनी प्रॉब्लम जावचो न्ही आनी लोकांक तेजो जो त्रास जाता तो वयचो. आनी जे उदक ओवरफ्लो जाता तें सगळें हें जावचें म्हटल्यार, कारण की समज ते ड्रेनेज सारकी केली जाल्यार सगळें तें एक्टीव जातलें आनी रोडा वयल्यान जें उदक वयता तेज्या वयल्यान स्लीप जावन कोण पडपाक शकपाना. आनी तशेंच गार्डनां जी अस्तव्यस्त पडलेलीं आसा, दोन गार्डनां आसा, ती दोनूय गार्डनां अस्तव्यस्त पडलेली आसा. थंय आमी एक गार्डनाचें प्रोविजन करतले जेणे करून सिनियर सिटीजन्साकूय ताजो फायदो जातलो आनी तेय सांजच्या टायमार बसूं शकतले, जेणे करून घरा कडेन ते बेजारता आसतले. सो सांजच्या टायमार एक तांकां थोडो टायम मेळ्ळो जेणे करून बसपाक मेळटलें आनी सांजचो एक बरें हितून उरतले. आनी तशेंच आमी लोकांच्या सेफ्टी खातीर एक सर्वेलन्स जेणे करून CCTV IR टॅक्नॉलॉजीचे बसो म्हटल्यार एक प्रोविजन करतले म्युनिसिपल गव्हर्मेंटाक धरून. सो तशेंच आमी एक मुखार हें करून तशेंच एक पार्किंगेचो इशू जाता जेणे करून ट्रॅफिकाचे. सो तो ट्रॅफिकाचो पार्किंगेचो इशू आहा तो कोर्टान एक जो ओपन स्पेस आसा
थंय ज्यो स्क्रॅप व्हेकल्स आसा त्यो स्क्रॅप व्हेकल्स सायडीन काडून थंय एक बरे हितून म्हटल्यार स्क्रॅप व्हेकल्स एक डिसमेंटल करून जावन सायडीन त्यो हे करून आमी हेल्थाचे जे ऑथॉरिटी आहा तांकां सांगून एक थंय ओपन स्पेस केलो काय ना थंय एक सकाळच्या टायमार कोर्टाचे पार्किंग असता ते तितून ट्रॅफिक जाता ते थंय पार्किंग धाडले जाल्यार एक ट्रॅफिक क्लियरन्स जातलो जेणे करून ट्रॅफिकाचो इश्यू सोंपतलो मागीर तशेंच एक आमच्या त्या सायडीच्यान ग्रावंड आसा ते ग्रावंड तितलें हें ना सो ग्रावंडाकूय एक बरो हें हाडपाक जाय तसोच आमी तो एक लेवलअप दवरतले तो ग्रावंडाचेर एक करून आनी यंगस्टर्सां खातीर एक क्रिकेट पीच करपाची थारयला ती एक क्रिकेट पीच हें करून आमी फुडें सरतले तशेंच आमची यंगस्टर्सांक स्टडीजा बाबतींत म्हटल्यार एक समर कॅम्प म्हण भुरग्यांक जावं तांकां वर्कशॉप रोबोटीक म्हण ड्रोन वर्कशॉप जेणे करून न्यू येयल्ली आसा जेणे तितून म्हाजो एक भाग आसा सो तितूनय आमी हें करपा आनी स्पोर्ट्सा बाबतींत यंगस्टर्सांक आमी सदांच प्रोत्साहीत करता सो हेज्या फुडें आमी बऱ्या पैकी प्रोत्साहीत करतले जेणे करून खंयचे स्पोर्ट्स समज टायकोंडो म्हण टायकोंडोन हांव एक नॅशनल प्लेयर आसा तसोच बॉक्सिंगेनूय हांव 2 फावटी नॅशनल एक फावटी महाराष्ट्राक खेळा एक फावटी गोवाक खेळा सो त्या बाबतीनूय हांव एक हें आसा स्पोर्ट्सानूय तशें बॅडमिंटनूय हांवें केला स्टेट लेवल 2-3 फावटी सो त्या स्पोर्ट्सान फिल्डांतल्यान हांव आयिल्लो आसा जेणे करून हांव म्हाज्या थ्रू कितें पावोवपाक शकता जावं स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टेटस आहा इलेक्शनाचो स्टेटस असो आसा की जे बीजेपीचे कॅन्डिडेट आहा ते डायरेक्ट बुथार सुद्दां भितर पावतात आतां हांव बुथार वचून पुलिसांक घेवन हांव भायर काडपाक ट्राय चालू आहा सो सगळो एक म्हणटा तसो फायदो तांकां गव्हर्मेंटाचो मशिनरीचो बट स्टील वी बिलीव दॅट वोटर्स आर विथ अस एंड वी वील कम आउट जॉब जाय निश्ठावांत बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक जाका कोणाक गव्हर्मेंट जॉब जाय आनी जर तो मेळना इतलीं वर्सां काम करून ताणें 1 वर्स सुमार केतन भाटीकारा बरोबर काम करचें जरूर ताका ते बीजेपी मागीर ओडून घेवन जॉब दितले निश्ठावान कार्यकर्त्यांक बीजेपीन स्थान ना आनी निश्ठावान कार्यकर्त्यांक बीजेपी जॉब दिना फक्त भाटीकारा बरोबर जर भोवले जाल्यार 1 वर्सा भितर तांकां हाडून ओडून जॉबाचे ऑफर मागीर तो डायरेक्टर आसूं कॉन्स्टेबल आसूं प्यून आसूं की ड्रायव्हर आसूं तांकां तो उडोवपाक जागो ना खंय दवरतले सो तो एक आमी हायवेचेर एक आतां आमी सिटीर कॉर्नर दवरपाक जाय की पयले सिमेंटाचे बॅरल घालून जेणे करून ते हाडून एक जागो आसा पब्लिकान उडोवपाक शकता थंय उडोवन आपलें काम जाता जाल्यार लोक सुद्दां एज्युकेटेड आसा ते थंय हांगा थंय कशें उडोवपाक जागो मेळो जाल्यार